obstacle, I would say, has been cleared by GSIDC along with the Honorable Chief Minister. Honorable Chief Minister also has had his inputs to make this work start. Everybody has been focused, and therefore I would like the press also to know, don't go on negativity. Okay? Find out whether people are sincere and very focused on starting the work. Today, I can say the work has started. Not today, the work has started, I think, at least 2 weeks ago. Yeah, the work is going full swing. Today, we have just discussed the plans, the same plans that we had discussed the last time. Okay, minor little changes maybe, and I brought to the notice of the contractor that I want that little projection that is defacing the entire structure to be changed, because this is a structure, an infrastructure to deal with art and culture, and anything that deals with art should be beautiful. So we are going to, they have promised that they are going to take care of it. We have the Honorable Minister for Art and Culture also has a plan to have the College for Dramatics at this infrastructure. So I have requested Mr. Valaulikar to get the inputs from the Honorable Minister for Art and Culture. He have to sit and decide the deadline, because there are many issues, there are many more inputs, but only one guarantee the contractor has given me, that as of now, full work is going on. Okay? In full swing, the work is going on. कॉन्ट्रॅक्टराकडे उलयलो, कॉन्ट्रॅक्टर जे आशिल्लो ताजे कडेन उलयला आनी मॅडमीन सुद्दां आतां बरो तेका आपयला, बरे भाशेन तेजे कडेन उलयला. आनी लास्ट टायम मॅडमीन प्रॉमीस केल्लेच आमकां की बेगीनचे बेगीन स्टार्ट करतलें, काम स्टार्ट केलें. आनी म्हाका आतां दिसना कितें कलाभवनांनी हेजें काम स्टॉप जातलें म्हणून. तेका कॉन्ट्रॅक्टराक सुद्दां बरें पडून मेळ्ळें आनी काम स्टॉप जावपाना आनी बेगीनचे बेगीन हें काम कंप्लीट जातलें. आनी एक आमचे टेन्युरांनी 3 वर्स आमकां उरलेले, आमचे जे 5 मेंबर आमच्या वांगडा. आनी आमच्या टेन्युरानूच म्हाका दिसता की आनी मॅडमीच्या टेन्युरान आमकां दिसता की हे बरोशे कलाभवनाचें ओपनींग आमच्या हातीन, मॅडमीच्या हातीन जातलें. आनी आमचे CM सुद्दां येतले. एक बरोशे प्रोजेक्ट आमच्या गांवांत येतले. आनी गांवाचे जे भुरगे आसा तांकां लागून हांकां जॉब्साचे प्लस जे बाकीचे कल्चरल एक्टिविटीज ते हिंगा करपाक मेळटलो. आनी इवन फ्रॉम आउट ऑफ द कॉन्स्टिट्युएन्सी जे वास्को आसा, मडगांव आसा, मीन्स अदर कॉन्स्टिट्युएन्सीज ऑल्सो पीपल वील कम ओवर हियर एंड डू सम फंक्शन्स. आनी आमच्या गांवाच्या लोकांक लागून एक लग्नाचे सुद्दां हिंगा हॉल सुद्दां जावपाचे चान्सीस आसा. ते सुद्दां बरो पडटलो, व्हडलो बरो पार्किंग एरिया. आनी एक्चुली पळोवपाक गेल्यार सांकवाल जे गांवाचें एक नांव येतलें फुडें, की अशें एक बरो एक कलाभवन आसा एक सांकवाल गांवांत, सगळ्यांचें व्हडलो प्रोजेक्ट जातलो. आनी म्हाका एक खुशी भोगता की आमच्या गांवांत अशें, आनी हांव सरपंच आसतना आमचे सगळे टीम मेंबर जे आसतना एक प्रोग्राम जाय, एक प्रोजेक्ट येयले बरोसो एक लोकांक लागून कितें तरी आमी करून दाखयलें. आनी सेकेंड आतां आमचें पंचायत घर जावपाचें आहा, आमकां वयल्यान एक गार्बेज प्लांट जावपाचें आहा. हे सगळे अशे प्रोजेक्ट आमी हाडपाचे प्लॅनिंग आहा. हेजे फुडें आमकां गांवांत एक ग्रावंड जाल्लें जाय. ग्रावंड ना, जे आतां एक ग्रावंड आमी कलाभवनाक दिला, ते पंचायती दिलेलें. हेजे फुडें आमी इवन आमी दुसरे जे ऑथॉरिटीज आहा ते कडेन मागतलो की आमकां ग्रावंडा लागून जावपा ती. अशें खूब कितें आमच्या गांवांत जावपाचें. आनी म्हाका एक दिसता की आमच्या गांवांत कितें तरी बरो जावपाचें, लोकांचें बरेंपण जावपाचें, भुरग्यांचें जे अशें आयच्या दिसान जे भुरगे आसा फकत मोबायल घेवन ड्रग्सान बिक्सान सगळें आहा, ते सगळें अशें एंटरटेनमेंट दिवपाचें की भुरगे फुडें सरपाचें. असले जे एक्टिविटीज आहा, बॅड हॅबिट्स आहा, तेंचे भायर